हालेलुया. अर्गान तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचे उतर आज आमकां जो वांजील 13वा अध्याय 30 आणि 1 ते 30 आणि 5 वाक्यांनुसार जॉन चॅप्टर 13 वर्स 31 to 35. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशापतीची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनी थोडोसो वेळ हांव तुमच्या सांगता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण हांवें जो देवाक सांगला तशें तुमकांय हांव सांगता, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शिस म्हणून समेस्तांक कळीत जातलें. आज साबातसो दीस आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां एक संदेश दिता आनी एक नवो उपदेश दिता. आमी एकामेकाचो मोग करूंक, जसो जेजून आमचो मोग केला तशें आमी एकामेकाचो मोग केला. जेजूचो कोलो मोग, जेजूचो मोग इतलो वर्तगी ताणें आपलो जीवच आमचे खातीर भेटोवन दिल्लो. तो मोग ह्या संवसारांत कोणी एकल्या खातीर आनी एकलो जीव दिवंक तयार ना कोणी जाल्यार. कित्याक हर एकलो आपलो आपलो जीव बाचाव करूंक पळयता. पूण जेजून आमच्या खातीर जीव दिलो आमकां बाचाव करच्या खातीर, आमकां पातकांतावन सुटका मेळच्या खातीर, आमकां ह्या वायटाच्या सक्तेतावन ह्या देवसारांतावन आमकां ताणें सोडयलें, वायटांतावन आमकां सोडयलें आनी ताका मोल जावन ताचें रगत ताणें दिवचें पडलें. देखून जेजू आमकां सांगता आनी तसो आमी मोग करच्या खातीर, कसो ताणें आमचो मोग केला तशें आमी एकामेकाचो मोग करच्या खातीर एक नवो उपदेश म्हळ्यार आजकाल आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत मस्त संगती घडता आसतना घोव बायलां मदेंत जर झगडें जाल्यार कितले दीस उलयनासतना रावचें, कितले दीस एकामेका तोंडा पळयनासतना रावचें. आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें कितलो राग. नवो उपदेश म्हळ्यार कितें तें जावं दी. घोव बायलांनी सांगता मेळून ओके जावन गेलां, जाल्लें तें कांय करूंक जायना, पूण तें बगसून एकामेका होंदून चलचें, माय मोगान जिवचेंत एकामेकाचो एक नवो मोग करचो. एक नवो उपदेश. नवो उपदेश म्हळ्यार आमकां मोग करतले मात्र मोग करचो न्ही, पूण आमी कितें आमचे भितर आसा तें सारकें करून घाण घेवचें. जर भुरगीं आवय बापायन सारकीं ना जाल्यार खंडी जावन कितें प्रॉब्लेम आसा, आवय बापाय ताणें कितें भुरग्यांक दुखलां जाल्यार भुरग्यांक आनी आवय बापाय सांगता काण घेवन तांणी एक उलोवन तें जाल्लें जावन गेलें सोडया आनी मुखार कितें मुखार बरें संगती आमी खंडीत. हर एक आमी मनशांनी कितें पळोवचें म्हळ्यार मनशां थंय आसलेलें वायट मात्र आमी सोदून काडूंक पळोवचें. पूण जेजू तशें न्ही, देव काल पळयता, आमचें तें असलें बरेंपण पळयता, पूण आमी एकामेकाचें तें आसलेलें वायटच पळयता, खोटेपणांत पळयता. ताचें थंय बरें आसलें आमकां पळोवंकूच दिसना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक तें वायटच दिसता. जर चिंतया आज आमी केल्लें वायट कितलें आसा, आमी कितें भाग्यवंतगी, आमचें थंय कितलीं पातकां आसात. जर देवान आमकां आमच्या जिवितांत तें पळयलें जाल्यार आज हांव आनी तूं जिवंत आसूंक साद आसलें गे. कित्याक देवाचें उतर क्लियर सांगता पातकाची मजुरी मरण म्हणून. पूण देवाचें धर्मार्थ देणे काकूळ तांणी करपा. धर्मार्थ देणे तो आमचे वयर काकूळ दाखयता, तो आमचे वयर कृपेचे वयर कृपा तो ओतता. पर आमी जर आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या जावंक आमच्या भावाक, आमच्या भयणीक, आमच्या ताच्यात बायलेक या ताच्यात घोवाक, ताच्यात आवयक या बापायक ती भोगसूंक तयार ना जाल्यार तर कसलो नवो उपदेश आमी पाळचो ह्या संवसारांत साधत ना. देखून एक नवो उपदेश म्हळ्यार कितें आसलें तें सुदर्शन व्हरचें आनी नव्यान आमी प्रत्येक एक जावचें. नव्यान आमी एकामेकाचो मोग करचो, नव्यान आमी सांगता जियोवचें. एक कोणें कालें केल्यार मरता म्हणसर त्या आज्ञा बरी तें कितें म्हळ्यार फरीकपणाची चिन्नां दवरून जियोवचें. तें मनशापण न्हय म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. ताका मनीस म्हणूंक साद ना. कित्याक तें मन जाती केस्तीचो ते फरीकपण दवरून जावंक पुरो फरीकपण दवरतात म्हणटा तशें फरीकपण. पूण देवाचें उतर थोडेपणी सांगता. देखून जुवां बावतिस्तान
तर परिजावंक शास्त्रींगांनी पुरा ताचे सस्ती भोवती बॅप्टिजम काडून घेत आसतना हेत्त आग्याच्या पिल्यानं म्हणलें तांकांच सांग बरो कित्याक मनशाच्या जिवितांत तले विखाळ संगती मनशाच्या जिवितांत आसात जेन्ना त्यो विखाळ संगती आमी भायर काडटा आमी एकामेका माया मगान एकवटान जिवंक आमी फुडें सरता कोणेंय केल्लें वायट आमी विसरता तांकां बक्षिता तरी एक नवो उपदेश आमी पाळिल्लो बरी जालें आज जेजूचे दुसरें वासापी आईचे सांगता उगडपणाच्या ग्रंथांत आमी वाचल्यार ते आमकां कळटा एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी हांव रचतलो आतां कितें आसली पृथ्वी आतां कितें आसलो तो आकाश एक दीस नपयस जातलो दर्योय नपयस जातलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता आनी नवें जेरुसलेम एक ओखले बरी नेटोवन आपल्या देवाक आपल्या जेजूक मेळोवंक वेताले म्हूण सांगता देखून आज आमच्या जिवितांत आसलेले जेन्ना आमी ते कोटेपण जावंक परतो राग मसोर हेगे जिद्द स्वार्थ मानभेद थंड पोजडेपण बेबदेपण हें पुरा आमी केन्ना आमचेतान पयस करन एक हरियकलेसो आमी मोग करूंक आमकां वायट केलें की भोगसून तांचे खातीर एकवटीत जावन जिवंक जर आमी फुडें सरता जाल्यार जेजून आज दिल्लो तो नवो उपदेश आमी पाळटा म्हणून जालें जर आनीकी आमी द्वेश करून बसल्या आनीकी आमी कोर्टांनी केजी घालून बसल्या जाल्यार आनीकी हे घोव बायलां मदें डायवर्साक एप्लाय करता जाल्यार तर तांचें थंय बॉक्सान येना म्हूण जालें तांणी केल्लें खंयचीय घडयता जावंक पुरो तें वायट येता आमच्या दोळ्या मुखार दिसता जावंक पुरो तें सगळें पूण आमी उलोवन बसल्यार ह्या त्यो संगती आमी झगडें करनासतना माया मोगान तें सगळें क्लियर करूंक शकता सोल्व करूंक प्रॉब्लेम शकता आनी एक नवें जिवीत आपणावंक शकता जाल्यार मात्र नवो उपदेश आयचे दिसांत आमी पाळिल्ले बरी जाता आयचे पयले वाचप आमकां सांगता दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमकां दिल्लें तें जावन आसा आनी थंय आमकां तेंत देवाचें उतर आमकां सांगता 14व्या अध्यायांत 20 आनी 1 वाक्यांत आमकां सांगता पावलान आनी बार्नबास देबेच्या शारांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक सीस केल्या उपरांत ते इकोनियांत आनी शकी पिसिदियांतल्या अंत्योकाक ते पावले आनी देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायते कश्टांत उतर जाय म्हूण तांणी परगट केले देवाच्या राजांत आमी रिग जाय जाल्यार मस्त कश्ट मारी पातत आमी भितर रिग जे कश्ट आसात खंडीत देवाचो कोण मोग करता तांकां देवाचे काली देवतान मेळचें सूख मात्र आपणावंक आमी आशेता पूण जेजून कश्टी सोंसले त्या कश्टांत वांटेले जावंक आमकां नाका जॉब क्लियर सांगता तुज्या बायलेक ते दाळा बायल म्हणटा पळय तुज्या देवाक दुरसो आनी देवाक शिराप घाल तूं वच कितें तुका मेळ्ळें तुज्या देवाक इतलें बरा तुवें देवाक आराधन कितें तुका मेळ्ळें आनी एक उतार थंय जॉब सांगता देवा तावून तुवें मेळ्ळेलें सूख जोडूंक तूं तयार आसाय जर थोडे कश्ट आमकां मेळ्ळे ते आमकां नाकात गे कितलें बरें उतर न्ही त्या जॉबाचें ताका आयलेले कश्ट म्हाका दिता संवसारांत खंयच्या मनशाक येवं नासचें नात मनीस जावन जियेल्ल्या पैकी आनी त्या कश्टांत तो आसतनाय तितले समस्यांनी आसतनाय आपल्या बायलेक समाधान करता पळय देवा तावन आमकां मेळ्ळेलें सूख आमी भोगूंक कितलें सकल्या आमी जर थोडो कश्ट आमकां दिता जाल्यार ते कित्याक आमी सोंसूंक जायना आमकां व्हरती जबाबदाची देखून आमच्या जिवितांत खंडीत जावन सूख मात्र न्ही सुखा फाटल्यान इल्लें दूख आसता दुखा फाटल्यान प्रत्येक सूख आसा काळोखा आमच्या जिवितांत आसता जाल्यार काळोखा उपरांत खंडीत जावन उजवाड आसा आनी खंडीत त्या उसवाडाक आमी राखून रावो जाय आमच्या जिवितांत आज असले समस्या फाल्यां खंडीत जावन क्लियर जातात मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी एक एक पाटी समस्या आमचे समस्या ते व्हड करून काण घेवचे आनी आमच्या समस्याचो आमी देव करून काण घेवचे ते जाल्यार देवाची काकूळ तुवें कशी जोडची देवाची ती सकत तुवें कशी जोडची तुज्या पिडेन जावं दी कश्टान जावं दी अनवरान जावं दी जेजू सांगात केदाळ जोडचो देखून जेजू आनी हांव एक जावन आसा जेजू आनी तूं एक जावन आसात आनी आमी दोगां न्हय हांव आनी जेजू दोग न्हय हांव आनी जेजू एकच कित्याक देवाची योजना जारी करचे खातीर म्हाका ह्या संवसारांत धाडला देवाची योजना जारी करचे खातीर तुका ह्या संवसारांत धाडला देखून देवाची चिन्नां तुजी चिन्नां जावंक जाय देवाच्यो वाटो तुज्यो वाटो जाय तितून म्हणटाना तुवें आरामेर सगळ्यांचो एक तो नवो उपदेश जेजून दिल्लो तुमी एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो केला तेच प्रमाण आमी मोग करूंक शकतले आनी आज साबताच्या दिसा खंडीत जावन खंय म्हणी एक कुटुंबाची भेट करून खंय पुरा आमकां
कोणी रागार आसा जाल्यार तांच्या घरा पयलीं आमी भेट करया आयच्या दिसा आनी साबत ते दिसाक एक बरो अर्थ आमी दिवया आनी एक नवो उपदेश आमच्या जिवितांत आमी पाळया आनी त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता ती संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमिती जे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगत जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माये आमा अपयांक खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता आनी प्रत्येक जावन आमच्या हर एका कुटुंबाचेर देव धाराळ आशिर्वादान आमकां बरोवन दी म्हूण मागता.